सेंट सेबेस्टियन वायसी मुरिडा फातोर्डा आणि फायनलीत गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुडचडे हांका टाय ब्रेकरावरवी 3-8-2 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले. पळयात. सेंट सेबेस्टियन वायसी मुरिडा फातोर्डा हाणें फायनलीत गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब कुडचडे हांका टाय ब्रेकरावरवी 3-2 अशा गोल फरकांनी हारावन जैत मेळयले. दोन्ही पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. ल्हव गार्डियन एंजलान खेळ मुखार व्हरपाचो यत्न केलो, पूण फातोर्डेचो गोलकीपर रॉयस्टन कोलाको हाणें गार्डियन एंजलाच्या विक्टोरिनो आनी रेगनाच्या तेजस्वी यत्नांतल्यान आपल्या पंगडाक वाटायलो. जाल्यार गार्डियन एंजलाचो गोलकीपर ऑस्विनान खेळाच्या 7व्या मिनटान फातोर्डेचो गोल वाचोवन खेळ निमण्या वेळा मेरेन 0-0 व्हेलो आनी दोन्ही पंगडांनी टाय ब्रेकरात प्रवेश केले. सेंट सेबेस्टियो पंगडाचो निकोल बॉल्चर, सॅमसन डायस आनी एडिसन डायस फातोर्डेच्या लक्षार आशिल्ले, जाल्यार शेल्डन फेर्नांडीस आनी इवो कॉस्टा हे गार्डियन एंजल एससीच्या लक्षार आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.